नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। दिल्ली धरण्याक गोयची पहिली बॅच रवाना। मायनिंग लोकमंचाचे 260 कामगार दिल्ली। 11 ते 13 डिसेंबराक जंतर मंतराचेर आंदोलनात वांटेकार जावंक दिल्ली कॅम्प। कुडचड्यार सावड्ड्या मायनिंग कंपन्यांनी आंग काढले। स्कुलांच्यो बसी चलोवपाची सरकाराक नाताक। बसकारांनी 5-6 म्हयने काढले पाशेस। सोमार सावन बसी बंद, भुरग्यांचो हुस्को। नव्या सिजनाचो ऊस कापून संजीवनीत, मात संजीवनी अजून बंदूच। संजीवनी उरतली म्हूण सरकार शेतकी मंत्र्यान नुस्कारांक लेखी दिवचे। फॅक्टरीच्या फुडाराचो भय। शिक्षण माध्यम सल्लागार समितीची आता डिसेंबर सोंपता म्हणसर रिपोर्ट दिवपाची तयारी। अनुदानाचे खंय पालकांक पडिल्ले ना, दर्जो म्हत्वाचो। अनुदानाचे वादाचो मुद्दो, निमाणे राजकीच। नुस्त्यातल्या फॉर्मेलिनाचो इशू निमणे पावलो। अभ्यासा खातीर विद्यापीठ सोदपा मेरेन। तुमचो अभ्यास ना जाल्यार तज्ञ प्रोफेसर, रिसर्चर आशिल्ले विद्यापीठ सोदात। हायकोर्टाची गोंय सरकाराक ऑर्द। काणकोणा एनजीओ एकठांय करता कोयर, मात पालिकेक उखलपाची तांक ना। तिडकल्ल्या एक्टिविस्टांचे पाशेस पेड्ड्यार। कोयराची रास मारली पालिकेत, सीओचे कॅबिनार। आनी भारताचो सगळ्यांत जड, सगळ्यांत मोठो, सगळ्यांत तांकीवंत उपगिरो जीसॅट 11चे फ्रेंच गयानांतल्यान यशस्वी प्रक्षेपण। ब्रॉडबँड दूरसंचार सेवेक भारताच्या खाची कोनशांनी पावपाची तांक। दिल्ली धरण्याक गोयचे मायनिंग अवलंबितांची पहिली बॅच बुधवारा रवाना जाली। पहिल्या बॅचीत मायनिंग लोकमंचाचे 260 कामगार भायर सरल्यात। 11 ते 13 डिसेंबर मजगती दिल्ली जंतर मंतराचेर जावपा आशिल्ल्या आंदोलना खातीर मायनिंग लोकमंचाच्या कामगारांनी दिल्ली कॅम्प केला। गोयच्यान सुमार 1000 भर तरी खण अवलंबीत धरण्याक बसतले म्हूण पुती गांवकर सांगता। 260 आमी मायनिंग डिपेंडंट वयतात। मागीर तेजे फाटल्यान रोखडेच 3, 4, 5, 6 अशें करून आमी ऑलमोस्ट 1500 मायनिंग डिपेंडंट वर्कर्स सद्याक आमी दिल्ली वयतात। आनी आमचो प्रश्न आहा तो पोटाचो आहा आनी आमी बेगीन आमचो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय। पयल्या 3 दिसां खातीर आमकां 10, 11, 12 3 दिसां खातीर आमकां रामलीला मैदानाचेर आमकां परमिशन मेळ्ळें आसा। 13 तारखेक मागीर आमकां जंतर मंतराचेर परमिशन मेळ्ळें आसा। सगळ्या गोंयच्या आमच्या आमदार आसा, खासदार आसा, तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा आमकां थंयसर येवन मेळटले, आमकां सपोर्ट करतले, पाठिंबो दितले। तशेंच केजरीवाल आसा तेंच्यांनी सांगलां, शरद पवार आसा तेंच्यांनी आमकां मेसेज धाडल्या की आमकां थंयसर ते सपोर्ट करपाक येवपाचें आसा म्हणून। तशेंच काँग्रेसचे आनी खूब जाण आसा, बीजेपीचे खुबशे आमदार खासदार आसा तेंच्यांनी सांगलां आमकां मेळपाक येवपाचें आसा। टोटल 1000 मायनिंग डेलिगेट्स आमचे ते मायनिंग डिपेंडंट जे आसात ते धरणा कार्यक्रमात पार्टिसिपेट जातात। तुमी केन्ना वतले? आनी हांव 8 तारखेकच वयतलो, कित्याक 8 तारखेक पयलीं वचून तेंची वेवस्था करपाक जाय। तेन्ना 8 तारखेकच हांव वयतलो आनी 10 तारखेच्यान रजिस्ट्रेशन करून 11 तारखेच्यान धरणा कार्यक्रम सुरू जातलो। मायनिंग बंदी निमाणे शाळा स्कुलांच्या भुरग्यांच्या गळ्या मेरेन पावली। इतलो ते मायनिंग कंपन्यो CSR म्हूण स्कुलांचे बशींचो भार उखलताल्यो। आतां तांकां परवडना। तांणी आंग काडिल्ल्यान सरकार शेणलो। सावड्डे, कुडचडे मतदारसंघातल्या खाजगी बसवाल्यांनी सोमारच्यान बसी बंद करपाचें थारायलां। मुख्यमंत्री आनी आमदाराच्या उतराचेर फाटले 6 म्हयने तांणी कशे तरी धुकल्ले, आतां जमना। एक बशी फाटल्यान इतलो आज खर्च आसतना जवळ 6 म्हयने आमी एक नया पयसो मेळनासतना कशी बसी चलोवंक शकता। तेन्ना आज आमी सगळे बस ओनर जे आसा तेंच्यांनी आमी सगळ्यांनी अशें ठरयलें की आमी परत एकदां सरपंचाक, आमदाराक परत रिक्वेस्ट करून पळोवया आनी आमचे घरान तेंचे कडेन मांडुया। त्या प्रमाणे आमी तांकां काल मेळ्ळे, पूण तेंचे कडल्यान पसून आमकां बरी अशें आस्वासन कांय मेळ्ळें ना। तेन्ना आमी अशें ठरयलां, नाइलाजान भुरग्यांचे पसून जर त्रास जातले, भुरग्यांची बस जर धांदळ जातली जाल्यार आमकां कांय गत्यंतर ना म्हणून सोमाराच्यान ज्यो आसा त्यो आमी बस बंद करपाचें अशें आमी ठरयलां।
बसी बंद जाता म्हूण आतां थळावे सरपंच काचाबूल जाल्यात। सरकारान निदान मिनरल फंडांतल्यान स्कुलांचे बसींचो भार उखलचो म्हूण लोक मागता। आमी आयज समज जर ती बसी समज बंद केल्यो, हांव उलयता आसतना कालेच्याच उलयता, सादारण पोकोरमोळ कार्यामळ हे गांवगिऱ्या लोकां थंयच्यान ही भुरगीं येता पळय, म्हाका दिसता आतां एक 2-3 म्हयने वयले, आतां फाल्यां सकाळीं आनी 2 म्हयन्यांनी एक एग्जामी आसा। बस ओनर म्हणटा आयज तांकां 1 रुपया मेळना, बस ओनर म्हणटा की आमी बसी बंद करता। सीएम बरो ना जाल्यार ताच्या हेल्थाचो प्रॉब्लेम जाला आनी आमकां तो अवेलेबल जायना, म्हणून आमी हे डिसिजन घेता। आज जर सीएम बरो आशिल्लो जाल्यार आमचेर ही पाळी बसी बंद करपाची नाजाल्यार लोकांक त्रास करपाची पाळी खरेंच येना आशिल्ली, पूण आज सीएमालीच आमकां अपॉइंटमेंट नाजाल्यार उलोवपाक मेळना, म्हणून आमी प्रसार ह्या तुमच्या रिपोर्टराच्या माध्यमांतल्यान ही गजाल सीएमाच्या कानार घालपाक सोदता। प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक। सरकाराची शिक्षण माध्यम सल्लागार समिती आता डिसेंबर सोंपता म्हणसर रिपोर्ट दिवपाची तयारी करता। समितीचो अध्यक्ष भास्कर नाईक प्रुडंटा कडेन उलयलो। ही समिती थंड पडल्या म्हूण निकतोच बोवाळ जाल्लो। सरकारी अनुदानीत हायस्कुलांचे ग्रांट्स आनी अर्थीक आधारा विशीं तशेंच शिक्षण वेवस्थेचो अभ्यास करूंक समिती नेमिल्ली। पालकांक कोणाक ग्रांट दिता ते खंय पडिल्ले ना। शिक्षणाचो दर्जो म्हत्वाचो, अनुदानाचो निर्णय निमाणे राजकीच। गोंयची शिक्षणीक वेवस्था अनुदानीत स्कुलांत मुळाव्या शिक्षणाक दितात ते ग्रांट्स आनी अर्थीक आदाराचो अभ्यास तशेंच शिक्षण वेवस्था सुदारपाच्या हेतान सरकारान 15 जुलय 2016 सल्लागार समिती नेमिल्ली। भास्कर नायकाचे अध्यक्षते खाला 17 वांगड्यांचे समितीन पालक जाळवणदारांच्यो 12 तालुक्यांनी कितल्योश्योच बसका घेतल्यो। बसकांतल्या सुचोवण्या प्रमाण समिती सरकाराक रिपोर्ट दिता। लोकांक स्कुलांचे सरकारी अनुदानाचे व्हडलेशे पडिल्लेच ना। शिक्षणाचो दर्जो बरो आसलो काय जालो, समितीचीच सुत्रां सांगतात। समितीन आतां मेरेन मुदती भितर काम करूंक ना, रिपोर्टी दिवंक ना। सरकारा कडच्यान तांकां 4 फावट मुजतवाड मेळ्ळ्या। 29 नोव्हेंबर 2016, 31 मार्च 2017, 25 जुलय 2017 आनी ऑक्टोबर 2017 अश्यो डेडलायनी सोंपल्यो। आतां अध्यक्ष सांगता डिसेंबर सोंपता मेरेन खंय रिपोर्ट दितले। की रिपोर्ट आतां फुडले 20-25 दिसां भितर जातलो, हाजे बद्दल खात्री दितात। आनीक रिपोर्ट जावंक शकलो ना, देर वर सर्टन पर्सनल रिजन्स एट माय लेवल, आनी ताणी करून हांव तो सबमीट करूंक शकलो ना। अदरवायज कमिटी मेंबर्स सगळे मेळ्ळ्यात, वी हॅव डिसायडेड ऑन द रिपोर्ट, मिन्स डिस्कशन सगळे ब्रॉड सगळे हाचेर जाल्लें आसा। कितले दिसांनी जावंक शकता सर? एक फुडल्या बाय द एंड ऑफ डिसेंबर वी शूड बी एबल टू सबमीट। लोकसभा आनी पोटवेंचणुको तेंकता तसो शिक्षण माध्यमाचो इशू परत तकली वयर काडटा। सरकाराची माध्यम सल्लागार समिती थंड पडल्या म्हूण बोवाळ जाल्ल्यान समिती आतां रिपोर्ट दिवंक डिसेंबराची डेडलायन सांगता। मात सूर पळयल्यार इंग्लीश माध्यमाच्या स्कुलांक सरकारी अनुदान दिवचें काय ना हो वादाचो मुद्दो ही समिती तडीक लावंक शकतली हाची शाश्वती ना। तो निर्णय निमाणे राजकीच थारपाची लक्षणां। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। निमाणे नव्या सिजनाचो ऊस कापून संजीवनीत पावलो। बुधवारा 220 टन ऊस फॅक्टरीत पावलो। फॅक्टरीन तो लिफ्ट केलो। संजीवनी अजून सुरू जाल्ली ना। 8 तारखेमेरेन पाशेस काडपाक उस्कार तयार। फॅक्टरी बंद करपाचो पयलीं सूर आशिल्लो। सरकार आनी शेतकी मंत्र्यान उस्कारांक लेखी उतर दिवचे। भाऊ बांदोडकारान म्हूण सुरू केल्ली फॅक्टरी सरकार बंद उडयत म्हूण भंय। संजीवनी सुरू करूंक 8 तारखेची डेडलायन, मात धारबांदोड्या बुधवारा नव्या सिजनाचो ऊस कापून संजीवनीच्या गेटीर तयार। 22 गाडी येयल्या। सो आतां डायरेक्ट फॅक्टरीन खाली करता तुमी, केलो काय करपाक रावल्या? आतां आमी करपाक रावले, आतां नंबर येयलो म्हाजो। आनी खाली करून आयज परत वयतलो हय, हाडपाक? आतां भरपाक वयतलो, रातचो येतलो। आज आमी जी स्ट्रेंथ घेतल्या शेतकऱ्यांनी, ऊस आमी कापून हाडपाची आसली ती आमी हाडलेली ऑलरेडी, आनी राती आमकां 10 सुमार आमी ट्रक पावयल्लो आसा कारखान्याचेर, आनी आज पसून म्हणजे आतां टायमार पसून आमी 220 टन पावयल्लो आसा। कंपनी अंदू सुरू करपाचें काम नेटान चल्लां खरें, मात फुडें फाटीं फॅक्टरी कायमची बंद पडत म्हणून भंय। आमचो ऊसाचो रेट जो आसलो तो आमी 4,000 मागलेलो, तेजेर आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान कांय इन्शुरन्स ना। आनी दुसरें आमी हार्वेस्टिंग तोडणी जी म्हणटा पळय, कामगार जे आमी हाडटा तांकां आमकां 600 ते 700 रुपया पर टन दिवचे पडटाले। ते आज पसून आमकां तेजे रिजल्ट आमकां कांय आन्सर मेळना। आनी तशी फॅक्टरीक जी अडचण येयल्ली आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची म्हणटा ती तेंचें काम नेटान चल्लेलें आसा। आतां हांव प्लांटा कडेन गेल्लो तेन्ना ते प्लांटूय पळयल्लो, तें काम चालू आसा तेजें, आनी एक 8 दिसां भितर जातलो अशें म्हणटा ते। आतां एक प्रश्न मोठो, फॅक्टरी चालू जातली काय ना फुडलो विशय। म्हणजे ह्या सरकारान कितें म्हटलेलें फॅक्टरी बंद करपाची अशें खूब चालू आसलो प्रश्न, पूण आतां आमकां एक ठोस हें घेवचें पडटलें, पत्र घेवचें पडटलें सरकारा कडून, आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडून। आमी ऊस लावपाचो काय ना हो प्रश्न मेन निमणान जालो। कॅश क्रॉप आनी हें गव्हर्मेंटान राखून दवरपा जाय,
भाऊसाहेब बांदोडकरान जे कितें केल्लें आसा ते भाऊसाहेबाचें नांव हितून राखून दवरपाक जाय इतलेंच आमची शेतकऱ्यांची मागणी आसा. शेतकऱ्यांनी सांगिल्ले त्या प्रमाणे आयज हांगासर गेटीर जवळ जवळ 20 गाडयो उसाच्यो भरून आसा आनी फॅक्टरीचे प्रयत्न दिसता की 8 तारखेक कशा पद्दतीन फॅक्टरी सुरू करपाची. फॅक्टरीच्या फाटल्या वटेच्यान ETP प्लांटाचें काम जोरात चालू आसा. जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तांकां जे ETP बसोवंक लायले तेजें काम जोरात चालू आसा. आनी शेतकारांनी म्हणलां तशें की 8 तारखेक ही फॅक्टरी कशा पद्दतीन सुरू जावपाक जाय आनी त्याच पद्दतीन हे कालच्यान आतां उसाच्यो गाडयो हांगासर हाडून खाली करपाक लागल्या. धारबांदोडेच्यान हांव विवेक प्रभू. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. नुस्त्यातल्या फॉर्मेलिनाचेर अजून मेरेन कोणाचोच अभ्यास ना आनी ताची नेमकी निसर्गीक मर्यादाय कोणाक खबर ना. आतां हायकोर्टान हाचेर तज्ञ प्रोफेसर रिसर्चर आशिल्ले एखादे विद्यापीठ सोदून तांचे कडल्यान रिपोर्ट घेवंक गोंय सरकाराक सांगलां. फॉर्मेलिना विशीं आयिल्ले 5 याचिकांतल्यान जे कितें पुरावे रिकॉर्डाचेर आयल्यात ते एकठांय त्या विद्यापीठाक धाडून खंय रिपोर्ट मागोवं येता म्हूण हायकोर्टाची सुचोवणी. नुस्त्यातले फॉर्मेलिनाचे इश्यूचेर आयिल्ल्या 5 याचिकांचेर हायकोर्टान बुधवारा एकठांय सुनावणी घेतली. नुस्त्यातले फॉर्मेलिनाचेर एका विद्यापीठान केल्ल्या रिसर्च पेपराचो रिपोर्ट आपले कडेन आसा म्हूण ग्रॅनविल डायस म्हणटा त्या याचिकादारान दावो केलो. हायकोर्टान ही सुचोवणी फुडें व्हेल्या. नुस्त्यातले फॉर्मेलिनाचेर अभ्यास करूंक एखादे विद्यापीठ सोदचे, चड करून महाराष्ट्रातले, जंय तज्ञ प्रोफेसर रिसर्चर आसतले म्हूण गोंय सरकाराक सांगला. High Court wants some scientific experts' opinion basically on the formalin issue. They are planning to get from some close by universities. That's what they said. And I already have documentation where experts have already done the test of where formalin is exactly. I mean, there is no formalin in fish. From the outside layer, it's only mucus, poop, pee, and water and carbon dioxide. But from inside, the FA that we call it, formaldehyde, is normally in the muscles. So besides that, there is no other place that you can get, and that also gets broken down at a certain stage and it's muscular. It's not in the whole body of the fish. हायकोर्टान सी फूड एक्सपोर्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे याचिकेचेर निर्णायक सुनावणी ब्रेस्तारा दवरल्या. आरोग्य खात्यान नुस्तें आयातीचेर निर्बंध घालूंक 20 ऑक्टोबराक काडिल्ले परिपत्रक आड एक्सपोर्टर्सांची संघटना हायकोर्टांत गेल्या. फूड अँड सेफ्टी नियामक कायद्या प्रमाण अशे तरेचे परिपत्रक केंद्र सरकारूच काडूंक शकता. गोंय सरकाराक तो अधिकार ना म्हूण संघटनेचो दावो. ह्या निर्बंधाचो गोंया लागसारच्यान नुस्तें हाडपी बारीक सारीक नुस्तेकारांक त्रास जावचो न्ही म्हूण विचार चल्ला म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत सांगता. मात नेम आनी अटींनी खंय कसलीच सूट मेळची ना. Still working on modalities to help the small fishermen, but there's no question of relaxation or compliance, so just give me a little time. I will come out with the appropriate solution in the interest of the people of Goa, ensuring that food safety standards of the highest level are maintained and the small fishermen are taken care of. And whatever the compliance are meant for fishermen outside the state of Goa coming to Goa will be also applicable to traders within the state of Goa. I have also told Secretary to review all this and submit a report. So on a war footing we are taking it up. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी मुकेश कुमार. दीर्घकालीन लिजार दिल्ल्या GTDCच्या रेसिडेन्सी प्रॉपर्टींचे वादग्रस्त कॉन्ट्राक्टांची गरज पडल्यार इन्क्वायरी करतलो म्हूण GTDCचो चेअरमॅन दयानंद सोपटे उलयला. तो कोलवा गेल्ले कडेन मिडिया कडेन उलयलो. पार्सेकारा बरोबर पॅचअप जालें काय म्हूण विचारल्यार सोपटे ताच्या इश्टागतीच्यो गजाली सांगता. पॅचअप करपाची जबाबदारी खंय BJPची. चेअरमॅन जालो मिनिस्टर जालो म्हणून तांकां जाय तशें न्हय. लोकल जे आमचे आसात, लोकल MLA आसात, लोकल पंचायत बॉडी आसात, तांकां वी हॅव टू टेक इन कॉन्फिडन्स एंड देन ओनली वी हॅव टू डिसायड. हय but it's just I have completed 1 month, not even 1 month. Yeah, 1 month. Yeah. So I have to study many more things about this GTDC. Will you conduct an inquiry? Definitely, we have to know. This is my duty. This is a government a continuous process. So whoever comes and goes, that is a different issue. But for the benefit and the betterness of Goa and benefit of the Goan people, I have to. मिडियान पार्सेकाराचेर विचारल्यार सोपटे म्हणटा पॅचअप करपाची जबाबदारी BJPची. चालूच आसात म्हाज्यो मिटिंग चालूच आसात. आवाज बंद जालो.
बंद जाला पॅचअप बी जाली काय ना म्हाका खबर ना ताजे कितें आहा आमचे सिनियर जे आहात पळय लिडर फ्रॉम गोवा एज वेल एज दिल्ली दे आर लुकिंग फॉर so I don't want to discuss anything regarding Mr. Parsekar, who is the leader of BJP party, who is the ex-CM of this Goa, you know better. No, it's okay. We are having very good relation because finally we are from the only one party that's called BJP. ना हांवें खंय तरी पेपरार वाचलें की दिल्लीक वाफून व्हरून आमचे नॅशनल लिडर जे आसात तांच्याशी मिटींग जावन कितें जालें पण इंटरनल रिगार्डींग वॉट द डिस्कशन दे हॅड इन बिटवीन दॅट आय डोंट नो एनीथिंग अबाउट बट येस इट्स अ ड्युटी ऑफ अवर लीडर to patch up all the issues, not only in Mandrem but in Goa. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. मडगांवचे परेश नरेंद्र कामतीचे चित्रलिपी ह्या कविता झेल्याक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. परेश कामतीचे आज मेरेन 5 कविता झेले उजवाडाक आयल्यात. साहित्य अकादमीचो मानाचो पुरस्कार फावो जाल्ल्यान साहित्य मळावेल्यान परेशाची तोखणाय आनी तुस्त जाता. बरें दिसलें साहित्य अकादमीचो नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळो म्हणजे चित्रलिपी ह्या 4थे संग्रहाक. बरें दिसलें कोंकणी जी मॉडर्न कविता आज येता तिजो राष्ट्रीय पावंड्याचेर भोवमान जालो ही खूब बरी गजाल. कोंकणी कवितेच्या दृश्टीनय ही खूब बरी गजाल अशी दिसता. हांव सादारण 1988 वर्सा पासून कोंकणी कविता बरोवपाक लागलो आनी आज आतां सादारण 30 वर्सां जालीं हांव कोंकणींतल्यान कविता बरयतां. म्हजे एकूण 5 कविता संग्रह उजवाडाक आयल्यात. ह्याच वर्सा म्हजो रंगबोली हो नवो कविता संग्रह उजवाडाक आयलो. पूण साहित्य अकादमीचो हो जो पुरस्कार मेळ्ळा हो म्हज्या चित्रलिपी ह्या 4थ्या कविता संग्रहाक मेळ्ळा. तामदी अशे लोक विचार करताले की म्हजे शुभंकर ह्या कविता संग्रहाक साहित्य अकादमीचोय पुरस्कार मेळटलो काय कितें पूण तो त्या वर्सा मेळ्ळो ना. पूण आज चित्रलिपी ह्या संग्रहाक तो मेळटा ही आनंदाची गजाल आसा. भारताचो सगळ्यांत जड सगळ्यांत मोठो सगळ्यांत तांकीवंत उपगिरो GSAT-11चे फ्रेंच गयानांतल्यान एरियन स्पेस याना वरवीं यशस्वी प्रक्षेपण जालें. 33 मिनटांचो प्रवास करून हो उपगिरो थारायल्ले अंतराळ कक्षेत बसलो. 16 Gbps डाटा लिंक तांकीचे ब्रॉडबँड दूरसंचार सेवेचे जाळें भारताच्या खांची कोनशांनी पावोवपाची तांक ह्या उपगिऱ्यात आसा. 5854 किलो वजनाचो हो उपगिरो 15 वर्सां अंतराळांत चलतलो. Just 6 days after an excellent mission India has, that is PSLV launched that hyperspectral imaging satellite from India. Today, India has achieved a major milestone as its 100th satellite built by ISRO, which happens to be the heaviest, largest, and most powerful satellite ever built by India. Is successfully launched by Ariane 5 today. Let me once again thank and compliment my team ISRO for making the satellite and also making that all the efforts to put that to the orbit. And with all our efforts, with the help of Ariane Space, we could achieve this launch this year itself. I must specifically thank that Ariane Space for this great gesture given to us. Also, that I would like to compliment and congratulate our co-passenger, the ComSat, for the wonderful mission as well as for their future mission operations. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.